लोकांनी आपली भास जाणून घेवपाक जाय आणि ती शिकपाक जाय। कांय जाणांनी घरात कोंकणी उलोवप बंद केला। मूळ गोंयकाराची वळख फकत भास आणि संस्कृतायेंतल्यान तिगून उरपाक शकता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पोरणे गोंयांतली 14 दायज स्थळां संरक्षीत करपा खातीर बायलॉज संसदेत मांडटले अशी माहिती केंद्रान उच्च न्यायालयाक दिल्या। संरक्षीत स्मारकां खातीर बायलॉज निमाण्या पावण्यार आसात। ह्या मसुद्याक नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीन मान्यताय दिल्या अशी माहिती केंद्र सरकारान उच्च न्यायालयाक दिल्या। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 7 जुलयाक जातली अशें कळटा। गोंया भायर उच्च शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक चड करून घरची याद, अर्थीक अडचणी, पारंपरीक गोंयच्या जेवणाची ओड आसता। देखून आता गोंयांत खाजगी विद्यापीठां स्थापन जाल्ल्यान जायते विद्यार्थी गोंयांतूच उच्च शिक्षण घेवपाक प्राधान्य दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नदरेक हाडले। ते पारूल युनिव्हर्सिटीच्या ग्रँड ओरिएंटेशन कार्यावळीत उलयताले। राज्यात पावसान नेट धरला। हवामान खात्यान येता त्या 25 जूनाक राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केला। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। आमी आमच्या पक्षाच्या विस्ताराची येवजण सध्या स्थगीत केल्या। म्हयनो सोंपलो उपरांत ताचेर विचार करतले। आमी काँग्रेसीक डिस्टर्ब करपाक सोदिना। आमी तांच्या खंयच्याच मतदारसंघात प्रवेश करिना अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगतात। देशभरात व्हड प्रमाणात भांगर आणि चांदीचे दर देंवल्यात। भांगराचे दर सुमार 1800 रुपयान देंवले, जाल्यार चांदीचे दर किलो 7500 रुपया मेरेन देंवले। अमेरिकेत व्याज दर वाडपाची अपेक्षा आशिल्ल्यान भांगर आणि चांदीच्या दरांचेर दबाव निर्माण जाता। सध्या संवसारीक पावण्यार अर्थीक घडामोडींचेर गुंतवणूकदार नदर दवरून आसात। SIR प्रक्रियेंतल्यान जांची नांवां भायर आयल्यात ती नांवां परत फॉर्म 6A वरवीं रोलाचेर आस्पावन घेवपाक सुरवात जाल्या। देखून ह्या बाबतींत कोणाकूय जर कसलीय अडचण आसत जाल्यार तांचे खातीर खासा काँग्रेस पक्षान खासा एक हेल्पलायन नंबर जारी केला। जांकां मजतीची गरज आसा तांणी 7875833833 ह्या फोन क्रमांकाचेर संपर्क करचो। नुव्या वाठारात प्रस्तावित बांदकाम प्रकल्पाची तपासणी करतना तणावाचे वातावरण निर्माण जाले। सुमार 400 चौखण मीटर प्लॉटाचेर 3 माळयेची 8 फ्लॅटांची निवासी इमारत बांदपाच्या प्रस्तावाक थळाव्या लोकांनी आणि समाज वावुरप्यांनी खर विरोध केला। सावर्डे वाठारांतल्या जुवारी पुलाचेर लोकांचो जीव सोंपोवपाच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला। ह्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलाचेर अतिरिक्त सुरक्षाय उपाय करची अशी मागणी आसा। कुडचडे उजो पावलपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी गरजेचे सुरक्षा उपाय बेगोबेग चालीक लावपाची शिफारस केल्या। मडगांवां कोंबा वाठारात शाळा सुटपाच्या आणि भरपाच्या वेळार सदांच व्हडा प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाता।
ह्या ल्हान वाठारात जायत्यो शाळा आनी महाविद्यालयां आसात. ताका लागून आपल्या भुरग्यांक इश्कोलाक सोडपाक पालक येतात. देखून येरादारीची कोयणी जावन पालकांचे हाल जातात. पुलीस तैनात करपाची मागणी पालकां सयत थळावे लोक करपाक लागल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नुस्तेमारी व्यवसायाक संबंधित आशिल्ल्या नुस्तेमारी बोटीची नोंदणी रद्द करपाच्या प्रस्तावित कारवायेचेर दक्षिण गोंय जिल्हो काँग्रेसीन हरकत घेतल्या. संबंधित बोटीच्या धनियाक कसलीच कल्पना दिनासतना कारवाय सुरू केल्ल्याचो दावो करीत संबंधित धनियान नुस्तेमारी खात्याकडेन औपचारीक हरकत अर्ज सादर केला. MES कॉलेज जंक्शन वाठारातल्या रस्त्याच्या कामाविशीं आमदार आंतोन वाज आणि भौशीक बांदकाम खाते, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, येरादारी पुलीस खाते आणि थळाव्या नागरिकां वांगडा जोड तपासणी केली. हे बसकेत संबंधित अधिकाऱ्यांक रस्त्याचो प्रस्न सोडोवपाचे तशेंच म्हयन्या भितर MES कॉलेजीचो वाठार हायवे कडेन जोडपाचो निर्देश दिला. गोंयांत निमाणे पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान शेतकारांनी शेतकी कामांक गती मेळयल्या. पावसाच्या उशिराक लागून हुस्को आशिल्ल्या साश्टी मालांतल्या शेतकारांक आतां थाकाय मेळ्ळ्या. तशेंच शेतात परत एक फावट भाताची लागवड करपाची तयारी सुरू केल्या. खारेवाडा वाठारांतले नुस्तेमार स्वतंत्र जेटीची वाट पळयतात. ह्या प्रस्नावेल्यान वास्को बोट धनी आनी राय वाठारांतल्या थळाव्यां मदीं तणाव निर्माण जाला. वास्को जेटीची वायट स्थिती आशिल्ल्यान नुस्तेमारी समाजाक त्रास जाता. हाका लागून कांय बोट धनयांक हो वेवसाय सोडचो पडला, अशें गोंय बोट धनी असोसिएशनाचे अध्यक्ष फिलीप डिसोजा सांगता. उगव्या वाठारांतल्या उड्डाण पुलाक वेऱ्यो गेल्ल्यान थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. तशेंच सर्व्हिस रस्ते वेवस्थीत करूंक नाशिल्ल्यान पुराय रस्तो चिखलाचो जाला. ताका लागून दुचाकी चलोवप्यांक जीव मुठीत घेवन दुचाकी चलोवची पडटा. सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. गोंयांत विधानसभा वेंचणुकेत फकत 6 म्हयन्यात शिल्लक आसतना भाजपान वेंचणुके पयलींची रणनिती आंखपाक सुरू केल्या. पक्षान गोंयांतल्या 40 मतदारसंघां अंतर्गत जैतिवंतांचें सर्वेक्षण केलां. उत्तर गोंयांतल्या 20 जाग्यांतल्या सुमार अर्द्या जाग्यांचेर धोको आसा अशें प्राथमीक अहवालांतल्यान स्पश्ट जालां. भारतीय सायबर गुन्यांव समन्वय केंद्रान बॉस स्कॅम वा CEO घोटाळ्याविशीं शिटकावणी दिल्या. सायबर गुन्यांवकार तातडीच्या सरकारी नेमाच्या नांवान ईमेल वा व्हॉट्सॲपा वरवीं दुबावीत फायली धाडटात. ह्यो फायली उगडटना संबंदीत अधिकाऱ्यांच्या संगणकाचेर आनी व्हॉट्सॲप वेब सत्रांतली म्हायती हॅक करतात आनी उपरांत कर्मचाऱ्यांक बनावट अर्थीक वेव्हारा खातीर संदेश धाडटात अशी माहिती भारतीय सायबर गुन्यांव समन्वय केंद्रान दिल्या. गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा.
कोलवाळ वाठारात सोमारा मध्यराती टेम्पो आणि दुचाकीमध्ये भिरांकूळ अपघात जालो. या अपघातात दुचाकी चलोवपी तरणाटो रवीश तारी हाका जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार ताचे फाटल्यान बशिल्लो तरणाटो लक्ष्मण भोसले गंभीर जखमी जालो. केरळचो भाजप फुडारी आनी मंत्री जॉर्ज कुरियान हांणी मंगळारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो राजीनामो दिलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताचो राज्यसभेचो कार्यकाळ सोंपलो आनी पक्षान ताका परतून उमेदवारी दिवंक नाशिल्ल्यान तांणी हो निर्णय घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू हांणी राजीनामो तांचो मान्य केलो. सोमारा लखनौच्या कोचिंग सेंटरात उजो लागून सुमार 15 जाणांक दुर्दैवी मरण येवपाची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली. ते उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दुखापत जाल्ल्यांक वचून हॉस्पिटलात भेट दिली आनी मंगळारा किंग जॉर्जेस मेडिकल युनिव्हर्सिटीचे दोतोर आनी अधिकाऱ्यां वांगडा खासा बसका घेतली. अयोध्या राम मंदिरात मेळिल्ल्या देणग्यांचो गैरवापर केल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान अयोध्या मंदिराच्या कमिटीन उत्तर प्रदेश सरकाराक प्राथमीक अहवाल सादर केलो खरो, पूण अधिकाऱ्या प्रमाण फकत हो प्राथमीक अहवाल दिवन पुरो जायना, तर आनीकूय खोलायेन चवकशी करपाची शक्यताय आसा. परीक्षेचो पेपर लीक जावचो न्हय आनी परीक्षेची सुरक्षा घटमूट करपा खातीर सरकार वावुरता. देखून फुडल्या वर्सा सावन नीट परीक्षा कंप्युटर बेस्ड आसपाची शक्यताय आसा, अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. विद्यार्थ्यांक पेपरा वेळार कसलीच अडचण येवची न्हय, देखून हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. तेलंगणाच्या खासगी शाळांनी चड शुल्काचो निषेध करपा खातीर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन मंगळारा 23 जूनाक तेलंगणात शाळा बंद दवरपाचो उलो मारलो. खासगी शिक्षणीक संस्थांनी चड शुल्क आनी हेर सक्तीचे नियम परवडनाशिल्ल्याचो आरोप करीत विद्यार्थी संघटनेन हो निर्णय घेतलो. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामप्रसाद मुखर्जी हांच्या 73व्या पुण्यतिथी निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी हांच्या पुतळ्याक फुलां घालून तांकां आर्गां ओंपली. तेच प्रमाण डॉक्टर मुखर्जींचे योगदान आनी देशा खातीर केल्ल्या मोलादीक वावराची याद करून दिली. अदानी मुंद्रा विमानतळान स्टार एअर कडेन भागीदारी करून आपली सुरवातीची नियोजित उड्डाण सेवा सुरू केल्या. विमानतळान मुंद्रा कडेन मुंबय आनी गोंया कडेन जोडपी नियोजित विमान सेवा सुरू केल्या. नव्या हवाई सेवांक लागून प्रवासाचो वेळ उणो जातलो असो अदमास आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.